आमी आज चीफ सेक्रेटरीक आनी पोर्ट सेक्रेटरीक मेळिल्ले आहा. आमी तांकां 2 मेमोरेंडम सबमीट केले. बेसिकली मेमोरेंडमाचेर अशें आहा, वी वॉन्ट टू नो द प्रिपेरेडनेस ऑफ द गव्हर्मेंट विथ रिगार्ड टू फायटींग कोविड, especially because of the spike in cases in the recent past. Secondly, an announced SOP for international travelers, which is discriminatory towards ethnic Goans. जो गोंयकार आहा, जो आपले फर्स्ट होमाक येवपाक सोदता पळय, ताका कायदो एक, आनी जो नॉन गोवन आहा, दिल्लीवालो आहा, जो आपले सेकंड होमान येवंक सोदता, ताका कायदो दुसरो आनी चड लिनियर. हे डिस्क्रिमिनेटरी SOPचे अगेन्स्ट आमी मेमोरेंडम दिल्लो आहा. आनी आमी चीफ सेक्रेटरीक पॉयंट आवट केला की 24 तारखेक जो ऑफिस मेमोरेंडम तांकां आयला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ फॅमिली हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर क्लियर कट म्हणटा की स्टेट हॅज पावर्स टू मेक ओन SOP विथ रिगार्ड टू इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर्स. हाजो अर्थ कितें जाता की स्टेटीक जर आपले खूद गोंयकारांचें पडलां, स्टेट जर खरी गोंयकाराची आनी हो सरकार जर गोंयकारपणाचो सरकार, जाल्यार SOP चेंज करा. नॉन गोवन्स डॉमेस्टीक ट्रॅव्हलरांक जो कायदो आहा तांकां ऑप्शनां दितात की तुमी 14 दीस होम क्वॉरंटायन करात, ऑप्शन. दुसरें 2000 रुपया दिवन टेस्टिंग करात. आनी हांकां कितें सांगतात ते काल 7 दीस केला, ते पसून हांवें ताका सांगतकर चीफ सेक्रेटरीक हांवें सांगतकर की 14 दिसाचे 7 दीस होम अफेर्साचे नव्यो गायडलायन्सा प्रमाणे देंवयला म्हणून मागीर सरकारान केला ताचें आमी अभिनंदनूय केलां. पूण हाजो अर्थ न्ही कोण व्हडलो फावोर केलो म्हणून, हो फावोर न्ही, हो तांचो हक, हो सगळे देशांतले भारतीयांचो हक्क आहा. पूण हें जें चलता पळय आतां, कितें चलता, जातून स्थानीक गोंयकार म्हळ्यार फक्त तारवटी न्ही, हांगा तारवटेचे रिप्रेझेंटेटीव आहा आमचे कडेन, फक्त तारवटी न्ही, नॉन रेजिडंट गोवन्स म्हळ्यार जे गोंयकार स्ट्रँडेड आहा, रेजिडंटान थंय सांगलें ते कॅम्प्सांनी आहा म्हणून गल्फाक, म्हणजे सगळे गोंयकार जे भायर आहा तांचे कडेन भरपूर पोटलो आहा अशें ना. हें सरकाराक अशें दिसता की जे तारवटी आहा, जे कोण भायर आहात, भायल्या देशान आहा, तांचे कडेन व्हडलो पोटलो आहा, पोटलो ना तांचे कडेन. दे आर ऑल्सो पीपल इन डिस्ट्रेस. आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्साच्यो गायडलायन्स ज्यो आहा तो क्लियर कट म्हणटा की दोज हू आर इन डिस्ट्रेस दे कॅन बी वेव्ड एवरीथींग. पेड क्वॉरंटायन म्हणटा ती वस्तूच ना. सो सरकार, गोंयचो सरकार पयशे कित्याक करूंक सोदता पेड क्वॉरंटायन करून? हाजे खातीर आमी पोर्ट सेक्रेटरीक मेळिल्ले आहा. पेड क्वॉरंटायनाचेर आय हॅव बीन टेलिंग द चीफ मिनिस्टर continuously, don't interfere in paid quarantine issue. It will be called a scam, and believe me, in few days it will be called a scam. I will stop talking and people will start speaking. I have told them, see, जायत जाणांक त्रास जाता थिंगा. फॉर एग्जाम्पल सी फेरजांक इश्यू चल जाले ते बाडे 20 days, 21 days, 30 days बोटीचे आहे, थोडे 40 days जाले भितर आहाय. एक कॅबिनात हांव चॅलेंज मारता आमगे पॉलिटिशियनां एक कॅबिनात रावपाक, कोणाकूच कपासा जाले एक कॅबिनात रावाय 40 दीस, 40 रात भायर वसाय, 40 दीस रावाय, जात जाले तुमकोडे म्हाका चोवपा जाय कोणाको जात ते. आनी हें कितू त्रास कोन्न पयल्या तें क्वॉरंटायनाचेर ताका पयशे घेवप, पयले 14 दीस घेयले, पयले एजंट घेयले, पयले तांकां हें दीत म्हणून लागलो. फ्रॉम डे 1 टील नाव चीफ मिनिस्टर तागे स्टँड चेंज करीत आहा. वाय? खंय तरी गोंयकाराक त्रास जाता म्हूण, आमगे लोकांक त्रास जाता म्हूण ते कट म्हूण तो चेंज करता. काल देखून तेणें चेंज केलें, कित्याक विश्वजीत राणेन ताका आनी कितें सांगिल्लें आनी कितें जालें. आतां चेंज कित्याक करता? तूं सारका जाल्यार तूं पेड क्वॉरंटायन आलो, वाय आर यू चेंजींग क्वॉरंटायन इश्यू एंड रेट्स? वॉट इज द प्रॉब्लम? तूं सारका आहा न्ही, तुका एजंट सारके आहा, वाय आर यू चेंजींग इट? डोंट चेंज इट, कम ऑन, लेट अस सी हू हॅज द इगो, लेट अस सी. हे लोकांक त्रास कोन्न, हे क्वॉरंटायन सेपरेट कोन्न, तेगे कंपनी कितें कोन्न तांकां पोतून घेतले. सद्या न्हू द सिट्युएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल. चड दीस जाले, मोर दॅन 60 days जाले भुरगे, आनी स्टील देर चार्टर्ड फ्लायट्स हॅव बीन कॅन्सल. दे हॅव बीन वेरी मच डिस्टर्ब, and I am very thankful to all the Goans
पासियन्स काडून ते मातशें रावले म्हणून. आतां कितें जालां, काल SOP चेंज केले, 7 days होम 7 days ते. गुड मूव, बट स्टील इट इज डिस्क्रिमिनेटरी. जे MH गाडी येता, राजस्थान वचून गाडी येता, गुजरात येता, रेड हॉट झोनान ते 2000 बोत्ता फ्लायटान येतात आनी ते वयता आनी मजा मारता. आनी तो सेकंड होम आहा न्हू तेका ही इज फ्री टू गो. सो आमचे गोंयकारांचे 60 days क्वॉरंटायन कमिंग विथ कोवीड सर्टिफिकेट. Out of this, all these 800 people who have come to Goa, all of them have been tested negative. 800 are negative, and plus they have obeyed the institutional quarantine. They have not break down the rules. So आमी सरकाराक कितें सांगताय, प्लीज आनी तांकां ट्रुमा कोन्ना काय पावता म्हणल्यार आनी तांकां जीवनान पावता थोड्यो बोट्यो. द कंपनीज आर स्ट्रेस्ड आउट विथ ऑल फायनान्शियल लिमिट्स. प्लस द seafarers are already 60 to 70 days on the ship. आनी जेन्ना हे गोंयांत जे गोंयकार न्हू, आय एम नॉट सेईंग डिस्क्रिमिनेटेड आर नॉट इंडियन्स, बट ते गोंया येता तांकां 2000 दिता आनी भोंवपाचें सर्टिफिकेट घेवपाची आनी तुवें घरा रावपाचें. जाल्यार गोंयकारांक कित्याक घरा रावपाक मेळना? तुमी गाल्फाक आहाय ते लोकांक, कुवेट आहाय ते लोकांक, दुबय सगळें गोंया हाडपाक तुमी आजून फ्लायटाक कित्याक डिमांड केलो ना? सो यू सी केरला पर डे 15 फ्लायट्स, आय मीन पर वीक 15 फ्लायट्स. Kerala, Gujarat, Kerala, Delhi, Kerala, all are coming to Kerala. Why? Their government is welcoming the NRIs, because even yesterday the statement made by Kerala Chief Minister, we welcome our NRIs because they are the backbone of our economy. So today we have been almost asking, so please government, even 7 days is good, but still do not discriminate. If people from Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, from hot zone, they can pay 2,000 and come home when they were not quarantined. Our brothers or the seafarers who have been 60 days on board, tested COVID, everything is there, they are free, they are clean, plus 800 who are here, they are the example. They have been negative, still they are struggling to come home, so this is not fair. So we ask the government, please reconsider, let our seafarers also, the guys who are coming from the Gulf countries also, have the same procedure, do that COVID test and go home for home quarantine.